वेळसाव दांडो गावात लोकांक कितलीशीच वर्सां जाली रेल्वेची गेट पडिल्ल्यान वराची वरां निश्चित रावचें पडटा। आमकां ह्या गावात अंडरपास ना जाल्यार ओव्हरब्रिज तरी बांदून दियात आनी ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करात अशें थळाव्याचे आमदाराक घराणें। मजगतीं हो प्रश्न आपूण रेल्वे अधिकाऱ्या कडेन बसका घेवन तडीक लायतलो अशें आमदार आतोन वाजन सांगलें। काउंटर जातलो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाना काउंटर जातलो मागीर काउंटर आनी हो काउंटर मोकळे आहा दिवपा मोकळे ना 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 हांव पयलीं आतां दिवना हांव येयला ना ना आमची सायडीन तो काउंटर वेळसाव दांडो गावात कितलीशीच वर्सां जाली रेल्वेची येरादारी जाता। ह्या येरादारीक लागून लोकांची बरीच धांवपळ चल्ल्या। केन्नाय हांगा रेल्वेची अचकीत गेट पडिल्ल्यान गावात कोणूय दुयेंत पडल्यार अँब्युलन्स रेल्वे ट्रॅकाच्या आलतडी उरता आनी दुयेंती पलतडी वराची वरां उरता, जाका लागून दुयेंतींक दुखेस्त मरण लेगीत येता। दर्यार लेगीत पर्यटकांक बरें वायट जाल्यार तेन्नाय आमचे हात बांदून उरता अशें थळाव्यांचें म्हणणें। नुस्तें वेवसायिकांक लेगीत लुकसाण, त्या वेळार आमी करप कितें? सरकारान आमकां अंडरपास ना जाल्यार ओव्हरब्रिज तरी बेगोबेग बांदून दिवचो, थळाव्यांचें गाराणें। वेलसांव हांगासर आसा आनी हांगासर आमची गेट आसा आनी आमचे भवानी जायते आमचे ट्रॅकाक लागून वो आमच्या फ्लायओवराक लागून वो अंडरपायपास एका लोकांक आमचो गरजेचो सारको गरजेचो नीड आनी हें जावपाक जाय। आतां कशें जातलें कशें करपाचें आरबीएनएला कडेन हांव डिस्कस केलां आतांच आनी डिस्कशन आमचें चालू आसा आनी आतांच आमचे सगळे हांगा गांवचो लोक हांगासर येयले आनी डिस्कस जालें आनी जी सजेशनां दिली हांवें आयकून घेतली आनी हें जी सजेशन दिलें तेवूय हांव आरबीएनएला आपोवन हाचेर आमकां कशें सोल्युशन आहा फ्लायओवर वो हांगा फ्लायओवर जावपाक पॉसिबिलिटी आहा विजिबिलिटी आहा वो अंडरपायप आसा हेवूय हांव तेका डिस्कस करतलो आनी तेणी आतां म्हणलां ते भाशेन एक 10 जाण कमिटी काडटा अशें म्हणटा ते अशें तेजेर आमगे डिस्कशन आतां जालां। पळोवया सोल्युशन कितें कित्याक म्हाकाय जे मेरेन आरबीएनएल आनी रेल्वे हे कडेन उलयले शिवाय म्हज्यान कमिटमेंट दिवपाक जायना कित्याक ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी म्हाकाय तें डिस्कस करून म्हाका फुडें पावल मारचें पडटलें। हांव 1:30 सुमार नुस्तें घेवन वयता तेन्ना गेट पडलो आसता। गेट पडलो वर उरता आनी ती गेट काडटा म्हणल्यार लेट जाता आनी आमी मार्केटां पावता म्हणल्यार आमकां लुगारूय मेळना आनी आमगे नुस्तें तें मागीर स्क्रॅपा दिवपा पडटा आनी आमगे वाड्यांक कोणाकूय कितेंय जाता एक एम्बुलन्स हाडून आमी फोन कोत्ताय तो एम्बुलन्स येता म्हणल्यार गेट पडटा आनी तो मनीस घरा कडेन मरता आनी आमगे बिचीर आजरान लोक येता ते उदो न्हांवता आसतना तेका कितेंय जावपाक शकता आनी तेच भाशेन हांव मी एम्बुलन्साक फोन कोत्ता आसतना हिंग गेट पडलो आसता आनी तो एडेरू मरो शकता। ही मुगे दोन उतरां आनी कोत्तो जाल्यार ब्रिज कोत्तो जाल्यार पाली थिंग हें करूं जाता कित्याक तिणी व्हडलो हें आहा ब्रिज आहा आनी तिणी करूं शकता कोणाकूय त्रास जाय हय थिंगा दिसती पडटाली आनी कितले जाले जाल्यार इंडिया ट्रॅफिक कितें वयता तेंय बी खबर आहा सो तेमी आपणागे फिजिबिलिटी कितें चॅक केलें ना जाल्यार म्हाका ते जे रेल्वे ऑथॉरिटीज आहाय तेम तुमी विचार आहाय कित्याक हो एक मेजर इश्यू जे आमगे गांवच्या भावान सांगला जेकीन ते प्रमाणे हिंगा आमकां खरे इश्यू जाता हिंगा आमकां पॉलिटिक्स नाका हिंग कोण आमगे सी आनी आम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी ही इज बीन इलेक्टेड फॉर 5 years तेका कितें करपा जाय तें कोण जी करपाक जायना जाल्यार मागीर कितें करपा जाय तें आमी करया मागीर कितें करपा जाय तें पूण सद्या तेका 5 वर्सां लोकांक दिलें ती तेका 5 वर्सां त्या प्रमाणे तेणें काम कोन्न दी कोण ना जाल्यार आतां मदें जे 5 वर्सां आमकां पेडी जातली तेच्या मदें आमकां कितें इश्यू जाता ते आमी तेजे पयलीं हाडपाक जाय। हांव कितें म्हणटा फायर ब्रिगेड हॅड टू गो टू आरओसी टू कम हियर हे अंडरपास बी करून फायर ब्रिगेड येतले हिंग रस्तो बंद करून आनी सब ज्युडीस आसतना कॉन्ट्रॅक्टर काम कशें कोत्ताय दॅट मीन्स इज नो लॉ एंड ऑर्डर दॅट मीन्स वी हॅव टू टेक इट इन आवर हँड्स टू फायंड इज दॅट करेक्ट हो जागो न्हू
till today, this land is not, railways do not have title documents to this land. Matter sub judice aha, आणि तेणी ISLR court of the survey department, railways have taken 46 respondents of this particular village. तेंगे कोर्टान वयले. आणि त्या वक्ता आम कोर्टान सांगले, court of the survey, this land records, तुम्ही district court वचसाय म्हणून. 6 petitioners have gone to the district court. From last January, matter sub judice aha. आणि हे हो जागो तेंको नासतना हे काम कितको स्टार्ट केलें. एवरी टाइम वी कॉल द पुलीस. आमचे पुलीस भाव आहा हिंगा. हय. एवरी टाइम रेसिडेंट्स कॉल द पुलीस. They are helpless in these circumstances because they think that this is central government project, but this land is still under the jurisdiction of the village panchayat. The thing is, even I am aware that the people from the other side are suffering a lot. And in fact, I had given to RVNL 3 chainages and asked them what they are doing and give us a plan of it. But till date, they have not given Panchayat anything. Nor do the people of Dando came with any proposal to me so that I could forward it to RVNL or to MLA, whoever. No one came. So whatever said and done, I don't want my people to suffer, and I don't mind if they do some underpass or overbridge for the local people, because I don't want them to suffer. We saw you advising fishermen that it should be overbridge because underpass will not solve the problem. Exactly. सेम थिंग 10 जाणांची कमिटी आमकां काडपाक हे कोत्ताय आनी सेकंड थिंग म्हणटा RVNL को प्रपोजल कर. So we'll put a proposal to MLA and MLA will put a proposal to RVNL. So coming back to this thing, 10 जाणां गेल्याचे हे आसा ते कमिटी डिसायड करतले अंडरपास जाय ओवरब्रिज जाय. सो इतले डिस्कशन सद्या सो फार जाला. हे काम बंद दवर MLA न्हू काम. कोर्ट इज द हायर ऑथॉरिटी. आतां सगळे म्हणटा आमी कोर्टा आहाय बट वाय दे आर नॉट गेटिंग द स्टे टू स्टॉप दीस वर्क. सराच्यान स्टॉप करूंक जायना. इट्स अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. सो आतां देखून सजेशन येता. सो ते लोक कितें म्हणटा आपल्या 3.5 मीटर दी आनी 1.5 मीटर ते लोकांचो 3 मीटर रोड कोण आतां उलयता तो रेल्वे त्या मनशा कडेन ते रेडी आहाय. हो प्रपोजल केद नासून चलता डे 1. पूण हितून कितें जाता, हितून 2 प्रॉब्लेम आहाय. एक प्रॉब्लेम आहा की आमकां डबल ट्रॅक नाका. दुसरो आहा आमकां कॉम्पन्सेशन जाय. ह्या इश्यूज न्हू हे भाशेन जर केले जायत लोकां फायद्याक कांय ना. And now I have heard that they are trying to do an underpass, which is a low-lying area over there. Okay, and I have pictures and everything from 2019 and before that also, that the vehicles have been removed, with the rope and everything out over there. It is a low-lying, and that area during the rains, no one uses it. Okay, and there they are trying to make an underpass. That's what that would be a suggestion by some people. So I would like to go out over there to see what's happening next at my place. And I would like, actually it is a double double track, which is or I don't know whether people want it or don't want it, but for me I don't want, and I think even our children don't want, because the noise, you will literally with one track we cannot sleep. And with a double track, it is like we have to leave our houses. गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार.